आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, दोन मिसाच्या बलिदानांत सुरवातेकूच आमी देवाचे बोगसोणे मागताव आनी म्हणटाव, सोम्या काकूत कोर. हे वरवीं बोगसोणे दितोल्या मोगाल बापाक आमी भेट्टाव, कोरी पूण खरेपणी आमी दोन मिसाच्या बलिदानांत आमचे पातकी सोय वळखून हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो अशें म्हणटाव. ह्या विचाराक भावार्थाचो जबाब आमी दिवया आनी ह्या प्राचीत कालांत बापाचो शीम मेर नासलेलो मोग वळखून जिविताची नवसोडणी करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत जोन एकल्याक कृपा मागुया. भयणी भावांनो, प्राचीत काळ आमकां एकल्याक आमचेरूच नदर मारूंक आपयता. गोर सोडून हांव वेचो ना, तुजी वेंग हांव सोडचो ना, तुजो मोग विसरचो ना. हीं उतरां न्हूच आमी देवाक म्हणटा, पूण आमच्या कुटुंबांतूय आमी ती म्हणूंक जाय. प्राचीत काळांत आमी आमच्या कुटुंबाची नवसोडणी करूंक जाय. कुटुंबांतूय वेचीत पूत आसात, वेचीत धुव आसात. केन्ना केन्नाय आमचे संबंद आमच्या आवय बापाय कडेन, घरकारा कडेन, घरकान्नी कडेन, जाणटी आवय बापाय कडेन तुटलेले फुटलेले संबंद. तर आज हे मिसा भेटीन वांटो घेवन घरा येता आसतना हे संबंद गोट करूंक हांवूय उठून वेतलो म्हज्या बापाशी आनी ताचे बेगीन रावतलो हो आमचो निर्णय जावन दी. आनी हें करूंक हे मिसांत देवाची कृपा सगल्यांक आमकां मागून घेवया. हे मीस तुमचे पासत सगल्या ताळगांवच्या भाव भयणी खातीर हांव भेटयतां. आमचे कुटुंब नवसोल्लेले पवित्र जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस संभ्रम केल्या पासत स्विझल आल्मेदा, मेथिया डायस आनी सगलीं जीं आपलो वाडदीस संभ्रमतात तांकां बापाची कृपा, बापाचो आदार मागुया. बापाची वेंग सोडून गेल्यान मोडकून घेवन म्हणुया, हांव पातकी सोरपदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव उपचारून सांगता. मनान चिंतून तनानुसार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्यान सदांच पार मेरेक सगळ्यांक दिवता गेली भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती प्रार्थना. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
आप आमच्या एक एकल्याचे मनांतली मागणी गरजो बापाक उबारुया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू वरवीं आम पातक्यांक तूं बक्षिताय आनी मधूर मोवाळ कोवळाईन तुजे वेंगेन परतून घेताय. तुज्या दुलोप दयाळ काळजाचो हो मोग ह्या प्राचीत काळार चाकून आमचेर तुपतल्या आमच्या भाव भयणांक खुशेन बोगसूंक आनी उदार काळजान वेंगेन घेवंक आमकां तयार कर. हे परी आमचे काकूतसारा बापा सारकीं जावन तुजें काळीज आमी दादोशी करतले आनी पास्कांची दोबाजीक परब संतोश भरीत काळजान आमी समरमतले. हें भाग आमकां सोमेस्तांक फावो कर. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. बसून देवाचें उतर आयकुया. जोसुएच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान जोसुएक म्हणलें, आयच्या दिसा हांवें इजिप्ताची लज तुमचे वयली काडून उडयली. इस्रायलितांनी गिलगालाक पेणे केले आनी थंय जेरुकोच्या मैदानार म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजे वेळार तांणी पास्काची परब समरबली. पास्काचे सकाळीं त्याच देसाचें उत्पन्न तांणी केलें, म्हणजे कोमीर नासलेलो उंडो आनी भाजलेली गंवाची कणसां. तेन्ना तावन म्हणजे पयलेच पावटी त्या देसाचें उत्पन्न तांणी केलें. त्या दिसा तावन माना आनीक पडूंक ना आनीक माना मेलो नासलो देखून इस्रायली लोक त्या वर्सा तावन कानान देसांत उत्पन्न जातालें तेंच खावंक लागलो. देवाचें उतरें. देवाचें उतर. आमचो जबाब गावून जातलो. सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोबें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोवयात. एका ताल्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. जबाब. ताचेर दोले लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां केदींच पडचें ना.
दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवाळलो. जबाब दुसरें वाचप. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना पोरणें गेलें आनी आतां सगळें नवें जालें. हें सगळें देवान कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं सोदान करून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडल्यात आनी हें सोदान दुसऱ्यांक पावोवचें मुनियारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोवें आसलो आनी मनशाची पातकां ताचेर तापिनासतना संवसाराक आपले वेंगेन परतून हाडटालो. आनी आतां ह्या सोदानाचो संदेश परगटचे खाण ताणें आमचे आदी केला. म्हणटोच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी कूड देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आनी तुमकां अशी विनंती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें तरी ताचे सोवें आमी देवाचे प्रमाणीकपणान जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जाय सो केलो. देवाचें उतर हें. उद्गार. हांव तुका उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर व्हड चूक केली. भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमी चिंतान आयकुया. चार्ल्स डिकन्स एक फांकी इंग्लीश बरोयणार म्हणटा, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड. हें शुभ वर्तमान काकुसार बापाचे घर सोडून गेल्ले वेचीत पुताचे आनी ताचे भावाची खबर चिंतान आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं आनी फारिजेव तशें धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगती बसून जेवता खाता. देखून जेजून तांकां अशी एक ओपार सांगली. कोणेकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदले धाकट्यान बापायक अशें म्हळें, पाय, म्हाका पडटा ते दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून भायर सरून एका परक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो आनी थंय मोस्तें जिवीत जेवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच ते गांवांत एक खर बूक पडली आनी तोय वचूणेक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोणेक लागीं तो चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतां भाटांत दुकरां चोरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खातात तीं सांगाचीं सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदी, पूण ताका कोणूच दिनासलो.
शेकी सोयरानार येवन ताणें म्हळें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापाच्या घरांत नाका पुरसूर जेवन खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मोरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी येतलो आनी ताका म्हणटलो, पाय, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मनांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापाशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुल्लें आनी धांवून वचून ताणें ताच्या गोळ्याक वेंग मारली आनी ताचें उमाव घेतलें. पुतान ताका म्हळें, पाय, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. तुजो पूत म्हणूंक आतां म्हाका फावना. बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस बेगीच्या बेगीन हाडून ताका न्हेसुयात. ताच्या बोटाक मुदी घालात, पांयांक वाणू घालात, गुडगुडीत पाडकुलो हाडून मारात, जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो, तो आतां नव्यान जिवन जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो. आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जाता ती आयकली. आनी एका चाकराक आपोवन हाडून कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सालमती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाडकुलो मारला. पूण तो जोबोर रागार जालो आनी परतीपालून ताणें बापायक अशें म्हळें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्ना एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो पूत येना फुडें तुवें ताचे खातीर धाट्टो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हजे सांगाताक आसाय आनी जें कितें म्हजें आनी म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून खुशाल जावंक पुरतें कारण म्हळ्यार हो तुजो भाव मेलोलो, तो नव्यान जिवन जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव म्हणिनो, लॉस्ट एंड फावंड जायते फावटी आमकां पेपराचेर मेळटा. आमच्यो वस्तू सांडटात. कोण एकली भयण आयली इगोजेन, आमचे भुरग्याची मास्कूच सांडली. खुर्साची वाटे दिसा कोणाची मोटरसायकलीची आनी घराची चावी सांडली. देर आर केसीस ऑफ लॉस्ट एंड फावंड पेपरांचेरूय येतात. मनशाय सांडटात. गॉस्पल ऑफ ल्यूक चॅप्टर 15 15 हावेसूर बागेवन लुकाच्या शुभ वर्तमानाचो लॉस्ट एंड फावंड. द लॉस्ट शीप. कोणाचो 99 शेळयो सांडून सांडला ती शेळी सोदूंक धांवता. राखणो मेळ्ळी म्हणटूच खुशाल जाता, आपले खांदार घेता, येता. लॉस्ट शीप. लॉस्ट कॉयन, नाणो सांडलो एके वस्तुरेचो, ती सगळ्याक सारून मारता, सोदता, नाणो मेवलो, खुशाल जाता. एम आय दॅट मर्सिफूल फादर? एम आय दॅट प्रॉडिगल सन? वेचीत पुता भाशेन आमी घर सोडून गेल्या. वो आमी ते व्हडले भावा भाशेन. तो पांय देखून म्हणिना, पळय म्हणटा, हे मिस्टर म्हणलेल्या भाशेन, पळय इतलो तेंप हांव तुज्या बरोबर आसा, सगळें तुजें काम करता हांव, तुवें धाकटुलो बोकडो पुरान म्हाका दिलो नाय, आनी हो तुजो धाकटो पूत
सगळी गिरेस्का ओगडावन पोत्तून येता तेन्ना तूं नाच आनी व्हडले दास करता, जेवण करता, दाटो मोठो पाडकुलो मारता. सोंपता तें व्हडलो पूत आपल्या बापायक म्हणटा, पांय पुड्यान म्हणिना, बाबा म्हणी न्हू आमी खंयच्या सुवातेर आसा काय. योपार जी जेजून सांगिल्ली ती योपार बेश्टी योपारूच न्हय भाव भयणी न्हू. This is what is happening here and now in our homes. आमच्या घरांनी या आमी जाय ते फावटी वेचीत पुता भाशेन आमची वागणूक आमच्या आवय बापाय सोबे. आमी जायते फावटी घर सोडून वेता, जायते फावटी फिजिकली सोडून वचना, आमच्या उतरांनी आमचे वागणुकेंतल्यान आमी घर सोडून वेता. ही ओपार वेचीत पुताची आदली न्हय, आयज आतां घडटा लोकणीक जिविताच्या संबंदांत घोव आनी बायले मदें. आमी कुटुंबांत घोव आनी बायल लोकणीक जिवितांतल्यान एक जाल्या, बट वी लीव मायल्स अपार्ट. आमी दोन वाटसुरे मनशां कशीं कुटुंबांत जियेता घोव आनी बायल. जायते फावटी उलयना, धाकटुल्यो धाकटुल्यो चुकल्यो घेवन आसा, एकामेका लागीं झूज झगडटा, एकामेकाक भितरल्यान बोटां मोडून शिराप घालता, मेल्यारूय दी बरो आसलो. This is what is happening here and now. What is our attitude of the merciful Father? Our attitude of the prodigal son? Our attitude of the bigger brother, elder brother? कितें आमचें वागणूक बांबून पळयात. हो धाकटो पूत जेन्ना आपल्याक वांटो मागता कितें करता तो? He thinks his father is dead. पाय माय मोत्तोच की प्रॉपर्टी न्हय. प्रॉपर्टीचे वांटे पाय जिवोच आसतना तो मागता, म्हज्या दायजाचो वांटो म्हाका पडटा तो दी. वेदर यू आर अलायव और डेड, कॅर हँग. धाकट्या पुताची वागणूक. He has life and death with him. He thinks his father is dead and he himself is dead because he breaks the relationship. वागणूक आपल्या बापा कडल्यान आनी आपल्या भावा कडल्यान तोडटा. दॅट इज सीन. ब्रेक ऑफ रिलेशनशीप. जेन्ना तो बाय सोदता एके भाशेन तेजें जिवीत गेलें. घरांत जिवीत आसलें ताका, घरांत पुतपण आसलें ताका, घरांत सगलें आसलें ताका. दायजाचो वांटो घेवन घराचो भायर गेलो, एके भाशेन मेलो तो. ओगडायता सगलें, बुकेक पडटा, दुकरांक राखूंक पावता. This is death. This is what sin makes to in all of us. आमचेय सगळे मरण हाडटा. आमचेय सगळे मरण हाडटा. आमी एके भाशेन मोत्ता. भाव भयणांच्या संबंदांतली बाय सोदता. गिरेस्कायेक, दुडवांक, भाटांक लागून शेर घेवपा खातीर आमी संबंद तोडटा. पातकूय बाबा भयणीनो अशेंच कितें करता. पातकूय आमचे सगळे अशेंच करता. आमच्या घरांत आमी या वेचीत पुताची खबरेंतल्यान आज आमच्या कुटुंबांनी कितें जाता तें पळोवया. घरांत पूत आसात, घरांत पूत आनी धुव आसात, घरांत माय पाय आसा. आमची वागणूक, आमचे माय पाय सगळे कसली काय. आमच्या आवयन आमकां जिवीत दिलां. जायते फावटी आमी आमच्या आवयक वायट उतरांनी उलयता, तिचेर हात उखलता. धाकटुले दोग भुरगे आयले, हेंच्यांनी आमी कुमसाराक वेता. दोग भुरगे आयले.
आनी म्हाका म्हणूंक लागले, फादर हांवें म्हजे मांयक पिशें मोडल्या. हांवें तांच्यानी विचारलें, बाबा तुवें तुजे मांयक कित्याक पिशें मोडली? आनी तो रडूंक लागलो, एकलो रडूंक लागलो, व्हडलो तो. कित्याक पिशें मोडली तुवें मांयक? मांयक खरेंच पिशी? हॉस्पिटलांत घाली तिका? आनी हांवें ताका सांगलें, तुवें मांयक पिशें मोडल्या आनी मांय तुजी तुज्या देवा सुवातेर आसा, देवान तुका ती मांय दिल्या, तुवें देवाक पिसो मोडला. बरें दिसतलें तुका देवाक पिसो म्हणून? ना फादर. आमचे कुटुंबांनी असलीच वागणूक चलता न्हय. जायते फावटी मांय ओगी रावता, कांय म्हणना, डज नॉट रिस्पॉन्ड. कॅन आय कॉल माय मदर मॅड? Can I say anything bad to my mother from whom I have life? Is it not like the prodigal son going away? आनी आमी कोत्ता न्हय तो हें? खंय पावलां बाबा म्हणून आमचें शिकप. We have gone to colleges, we have gone to post graduation, but we cannot live with our mom and dad. Maybe they have not learned much. एकली आवय येयली म्हजेशी आनी रडूंक लागली आनी म्हणूंक लागली, फादर आय एम नॉट हॅप्पी, आय समटायम्स कर्स माय सेल्फ. आय सेड, वाय? बिकॉज आय हॅव नॉट ग्रॅज्युएटेड, आय हॅव स्टडीड टील 12th. हांव तर खूब शिकिल्ली, म्हज्यान म्हज्या भुरग्यांक बरे भशेन शिकोवपाक जातालें. हांवें ह्या आवयक सांगलें, तूं 12th पर्यंत पास जाल्यार पुरो. आवय जावंक ग्रॅज्युएशन जाय, आवय जावंक व्हडलें शिकप करूंक जाय, आवय जावंक तुज्या लागीं डिग्री आसूंक जाय आनी ती डिग्री गोळाक घालून भोवंक जाय. ना बाबा म्हणिनो, सायबीण मांयक डिग्री आसली, विचारलां तुमी केन्नाय सायबीण मांय लागीं? सायबीण मांय तूं कितली पास जाल्ली क्लास? तूं कॉलेजीक गेल्ली आनी तूं जेजूची आवय? बांबडीनो, आमी जायते फावटी भुरगीं आमच्या आवय बापाय कडल्यान वी एक्सपेक्ट टू मच. वी समटायम्स हर्ट देम टू द कोर. आमच्या उतरांनी आमी दुखयता नाका. आनी जायते फावटी आमचे आवय बापूय ओगीच रावता. आमी घोडये हे वेचीत पुता भशेन भायर वचना, घरांतूच आसा, पूण आमचे संबंद एके भशेन तुटलेले, फुटलेले, दोशी जाले. आमी जायते फावटी चिंता, आमी व्हडलीं कालसांवां शर्टां घालून जल्मले म्हणून. आमी धाकटुले विंगली आसल्यो, हेल्पलेस, होपलेस धाकटुलीं भुरगीं कशीं आमी. आनी इतली ओगोद वाड जायसर कोण आसलो थंय? चड करून आमची आवय. चड करून कितले फावटी दिसाक आमकां नितळ करप, कितले फावटी आमकां न्हाणोवप. हो भुरगो पोतून आयलो तेन्ना जायते फावटी हांव चिंता, ताका पांयन भाणान घालूंक जाय आसलो धुवपाक. तो कितलो तेंप जाल्लो म्हणजे हांव कोण न्हाणूंक ना. एक फांकी ब्रोयनर म्हणटा, ताणें म्हणटा बापायन धांवन वचून ताच्या गोळाक वेंग मारली. बापायन म्हणटा ताचो उमे घेतले, ताका लागीं हाडलो. दीस इज अननॅचरल म्हणटा. आमी जाल्ले जाल्यार म्हणटा बापूय कोत्तेलें आसलें अशें, जो पूत सगळें उगडावन गेला.
as if the son was dead. His father was dead to him. आमचे घरांत बाबा भयणीनो वेशीत पुताची चाल आनी वागणूक आज पर्यंत आसता आनी हाका लागून बाबा भयणीनो आमच्यांनी आमची चाल वागणूक चिंतूं येता. हांव पुस्तक वाचतालो, हे पुस्तकाचेर अशें मेळटा we have 3 basic responses to any discouraging, disturbing and disappointing situation in our homes. आमचे कुटुंबांनी जे कितें जाता ताका 3 भाशेचो आमच्यांनी जबाब दिवं येता. We can try to change the situation, we can accept it or ignore it. आमी आमच्या घरांत वयर सकयल जाता, भाव भयणां मदें, आवय बापाय मदें, घोव आनी बायले मदें, we can try to change the situation, we can accept it or we can ignore it. We can fight it, surrender or flight, run away from it. We can beat it, join it or get away from it. Improve it, take it or leave it. Courage, serenity or escape. Uphold our standards. कुटुंबाचे दर्जो आमच्यांनी वयर दवरूं येता, देखीवंत कुटुंब कसो जीव येता. Lower our standards or go looking for better standards. बाबा भयणीनो आमचेर आसा, एकल्याचेर आसा. जायतीं जाणां आपल्या कुटुंबान कितें जाता तें पळोवन आतू भरता, जावं कांय जायना आमी तशें जियोवपाचें. थोडीं जाणां आपल्या कुटुंबांत इनडिफरंट, कोण कितें करता कोणाक खबर ना, इनडिफरंट टू एवरीथींग दॅट इज हॅपनिंग. गोरकार सर्विसेकसून येता, ही एक्सपेक्ट्स एवरीथींग टू बी डन बाय हिज वायफ. हांव सर्विसेकसान आयलां, I am tired. Who is not tired? I am tired. My wife should take care of me. बाबा म्हणून आज आमी घरा वयता आसतना म्हाका जाय तुमी एकल्यान विचारलेलें, where do I stand? We need to be like this merciful Father. इतले पावटी आमी पडटां, इतले पावटी आमी चुकतां. We must have that embrace of that merciful Father. That Father is our God. That Father sent His Son Jesus to give us that message of mercy and love. आमी एक बापाची वेंग आनी एकामेकाची बँग चाकूंक अनुभवूंक जाय. वेचीत पुता भाशेन आमी घर सोडटा, पूण ह्या घरांत पोतून संबंदान जिवंक गरज. Let us not be like that elder brother. व्हडले भावा भाशेन आमी I am good, I have not done anything wrong, हांव बरो मनीस, हांवें बापाची वेंग साडूंक ना, पूण बापाचो मोगूय अनुभवूंक ना ताणें. चड कोणें अनुभवलो, जो सोडून गेल्लो तो अनुभवूंक पावलो. आनी ताणें म्हळें, आय वील गो टू माय फादर, आय वील गो टू माय फादर. आयज आमी हांगा मिसाक आसतना आमचेय सवें दोळ्यार मोळ आमी काळजाची जावंक आनी दोळ्यार मोळ बापाचो मोग आमी अनुभवूंक आमकां कृपा मागुया. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया म्हणून सोत मानता देवाक. सोडविदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो भुमी जगण्या वरवीं सांबाळलो
अंकवार मरितां जालो पोंस प्रेजेकाल आनी कोस सोसले ताका गुरसाळ जोडलो तो मेलो आनी ताका गिबिलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्ग विदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्याची मुर्ती करून येतलो सदांता पवित्र ज्ञान कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक उबारतना आमी दोयाळ मोवाळ बापाची काळज सारकी जावंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या पवित्र सभेचे फुडारांनी आपणाक देवान विंचल्यात आनी आपल्या आपुरबायेचे खेरीत नमुने केल्या हें सोत वळखून आपले पोरजेक मोगाल आनी बोगसणे दितले बापायचे उपकार जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्मांचो वेगळोचार करिनासतना आमच्या देशांत शांती एकचार आनी मोग हाडूंक वावरूंक बाबा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची जेन्ना एका मनशाच्या जिवितांत कोश्ट आनी दूख येतात तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार तांणी बापाच्या मोगाचेर नियाल करून आपल्या जिवितांत शांती समाधान हाडूंक तांकां फावो ती कृपा बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची ह्या प्राचीत काळान पातकांतली उठून आमचें जिवीत बदलून बापाशी वचून एकामेकाक खरे क्रिस्ती नमुने आमी जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची बापा मुगळ आमी थोडीशी आमची मागणी तुका उबारल्यान आमकां एकल्याक दोयाळ मोवाळ बापाची काळज सारकी कर. आमची चुकतेल्यांक बोगसूंक आमकां शिकय आनी हेच बापाची वेंग सदांच आमी आपणावंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं बसूं. भेटवणूक आमी गायन गावया. दाना सोबार C13 पान 30 आनी 3 C13 पेज 33. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर्पद्विदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आम्हा समेस्तांच्या बो दोयाळ बापा,
आमच्या भाव भयणां लागीं शांती केल्या शिवाय तुज्या मुखार देणी घेवंक आमी येवंक न्हय म्हूण तुज्या पुतान जेजून आमकां शिकयलां. देखून ह्या बलिदानान तुका भेटयतना सगल्या आमच्या भाव भयणांक काळजांतान बोगसून आनी कालतेपणी तांचेय बोगसणे मागून तुजे कृपेन एकामेका लागीं आमी शांती करता आनी ह्या शांतीच्या योजनान आम्हा समेस्तांक बरोबर करुणायेन तुजे वेंगेन घे म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक नायवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनबासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिनबासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो पातक्यांचो तूं कितलो मोग करता आनी तांकां तुजे वेंगेन घेवंक केदे व्हडे आशेन तूं राखून रावताय तें आमकां तुज्या पुता जेजून ओपारींनी आनी आपल्या कोन्यांनी दाखयलें. जेन्ना पातकी मनीस कितलीय विकोट ताची पातकां जालीं जाल्यारूय पातोक रोडून पोतून तुजेशी येता तेन्ना तुजें दोयाळ मोवाळ काळीज उतरावर ते संतोशान मुरगडटा आनी तुज्या सांडलेल्या भुरग्याक तुज्या मोगाचे वेंगेन तूं घेताय आनी पवित्र आत्मो ताचे काळजांत घालून ताचो आत्मो दैवीक जिवान परतून भरताय आनी सर्गीच्या श्रिंगारांनी तो सोबयताय. केदें व्हडें बाग आमचें. घर सांडून गेल्ल्या भुरग्यांक बापायन परतून गोपान घेतलीं. देखून देवदूतां आनी समेज भोगतां सांगाती भोव करून स्वर्गार पावलेल्या सगल्या तुज्या इबाळ्या भुरग्यां बरोबर तुज्या अप्रमीत काकुदीच्या मोगाचें किर्तन निरंतरी आमी काळजांतान गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका धव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज कियात आनी अंतलें पियात म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक कराराचें रोगत पातकेंचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड पोर करुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक केपली तुमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यांत ते आमचे बांबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावून हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगायते तिचो पोती बाग्यून जुजे, बाग्यून दोनबूत, आमचो आस्कारी बाग्यून मिगेल आनी सोर काळीन तुका मनवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगस आनी आमकां तायने पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं शिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. बापाची दया, बापाची काकूत, बापाची कोवळाय आमकां दाखोवंक आयिल्लो जेजू. आमकां बापाचें बक्षण मेळूंक आपूण कुर्सार मरून पुनर्जीवन जालो. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन बापाचें बक्षण अनुभवतले आमी सुभागी. सोमिया तूं म्हज्या घरा येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जियोनू जियोनू जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D22 पान 50 आनी 9. D22 पेज 59.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बोमोगाळ बापा, आमी तुजी पातकी भुरगीं तुजे बेगीन परतून आयल्या देखून तुवें जेजूच्या कुडी रोगताचें व्हडलें जेवण आमकां तयार केलें आनी तातूंत आमी समेस्तांक आयज वांटो दिलोय. देखून सगलीं बाराबर आमी तुका दिनू आसता आनी एकामेकाच्या एकचारांत सदांच जिवंक कुशालकायेन आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक बोगसणी दिवंक एकामेका कडलीं बोगसणी मागूंक तुजे कडेन आनी आमच्या भाव भयणां कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतले म्हूण आमी तुका भास दिता आनी ती पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. मातशें बसुया. बांबळीनो, येता त्या आयताराक आमचो व्हडलो पास, सोवा पास, सांतूश पास खांदार खुरीस तुमी सगलीं तातूंत वांटो घेतलेलो आमकां जाय. उपकार करून सांजे 5 वरांचेर मिसार जेजूच्या कुश्टांचेर शेरमांव, मागीर पुरसांव जालें म्हणटच बायल्यान वेरोनिका गायन आनी बायल्यान दुसरो शेरमांव. सगलीं वांटो घेवया. भोव करून आमी आमची वर्सावळीची पुरसांवांची वाट आमचे पंचायतीन हॉट मिक्स करून रस्तो तयार केला बरे भाशेन. तातूंत सगलीं आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. देवान आमकां आदार दिला. आतां कोवीड मातशें उणें जालां. मागुया आनी सगलीं घरांतलीं भायर सरून आख्खी फामील कशी ह्या प्राचीत काळार ह्या सांतूश पासून तातूंत वांटो घेवया. कॉन्फ्रादी लागीं आमी मागता बरे भाशेन आपआपली ओपमूस घालून ह्या पुरसांवांत मांडावळ तशेंच भक्तीपणी वांटो घेवंक आदार दिवं. तशेंच वाटेर आमी तेच करून मागण्यांच्या मनान जेजूच्या कुश्टांचेर आमी नियाळ करतल्या. पुरसांवांची वाट भोव करून लागीं आसा तांणी नितळ करची आनी जेजू ते वाटेन मेतलो आपलो कुरीस घेवन आमी नियाळ करुया. आमच्याय गांवांत आज पर्यंत जेजू कुरीस घेवन व्हरता. आमी एकामेकाचो कुरीस ओळू करूंक भोव करून घरांत, शेजाऱ्याक, वाड्यांत आमच्या मोगाच्या जिविता उदेशी हो कुरीस दुसऱ्यांच्या जिविताचो उडू करूंक मागुया. तशेंच आमचो 3 दिसांचो रितीर आसतलो. 8, 9 आनी 10 हो रितीर कोंकणी भाशेन जातलो. सगल्यांनी आमी भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी, जाणट्यांनी आमी ह्या रितीरांत वांटो घेवया. हो रितीर कुटुंबाच्या जिविता वयर जातलो. सांजे 4 वरांचेर तेर्सांतल्यान आमी सुरू करतले आनी 8 वरांचेर पर्यंत तो चलतलो. 8 वरांचेर सोंपतलो. ह्या रितीरांत आमकां ते एक पाद्री देवाचें उतर पुरगुटूंक जावं होली आवर करूंक जावं मीस भेटूंक येतले फ्रॉम ओल्ड गोवा. क्रूज दुस मिलाग्रीस हांगाच्यान ते आमचे बरोबर आसतले हे 3 दीस. म्हणटच बरे भाशेन सगल्यांनी ह्या रितीरांत वांटो घेवया आनी दुसऱ्यांकूय घेवंक आमी सांगुया, उगडास करुया. 8, 9 आनी 10 ते उपरांत 11वेर सगल्यांक कुमसारां आसतलीं. भुरग्यांक, तरणाट्यांक, जाणट्यांक कुमसारां सांजे 4:30 ते 8 पर्यंत. जायते दुसरे पाद्री ह्या वारांतांतले, पणजेचे वारांतांतले जायते पाद्री येतले. आमी बरे भाशेन आमचो वेळ काडून ह्या कुमसारांत वांटो घेवया. धांवन बेगीन वचपाचें न्हय. बरो नियाळ करुया. जाय जाल्यार तुमची पातकां पेपराचेर बरोवन हाडूं येता. जायतीं जाणां वचूंकूच नात कुमसाराक कोवीड जाल्ल्यार. 2 वर्सां जालीं म्हणटात. म्हणटच तुमकां उगडास येता. पातकांचो नियाळ करुया, उगडास करुया. इफ यू वॉन्ट टू रायट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कायंडली डू सो. बरे भाशेन आमी ह्या पिराचिताच्या मनान वांटो घेवया. आज पिराचीत काळाचो 4थो आयतार. सांजे आमकां 5:30 वरांचेर कोश्टांचेर जेजूच्या नियाळ हांगा आमचो पास मांडलेलो आसा. जेजूचे कोश्ट आमी पळयता. फाटल्या आयताराक तुमचें धर्मदान जालें 76,870. बुधवारा दिसाक 8,200. शुक्रारा दिसाक 8,120. देव बरें करूं.
म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार एप्रिलाची पयली कुमसारां सदां भाशेन 4:30 ती 5:30 इगोर्जे भायर खुर्साची वाट 5:30 आनी ते उपरांत मीस खुर्साची मांडावळ करूंक जिलालें फ्रांजालें मरोड नोमची नागाळी केवणे जिलालें फ्रांजालें मरोड नोमची नागाळी केवणे जी कोण खुर्साचे वाटेन मांडूक येतात उपकार करून बरे भाशेन वाचचें कोंकणी डिफिकल्ट सोदूंक आनी सोडूंक 2 उतरां सोदूंक म्हणचे टू सर्च सोडूंक म्हणजे टू लीव टू रेडीम आमी कोंकणी वाचता आसतना थिंगा थोडे फावटी वाचता आसतना प्रिपेर करूंक ना जाल्यार बरें जायना जायतो लोक आसता म्हणटच म्हजी विनंती सगल्यांक जी खुर्साची वाटेन वांटो घेतात उपकार करून प्रॅक्टीस करची तुवें वाचपाचें न्हू सगळीं बसून वाचूंक जाय कोंकणी डिफिकल्ट जाय ते फावटी कोंकणी उतरां पोळे आनी पोले पोले म्हणटा ते कितें आनी पोळे म्हणटा ते पय आमी बार्देसकार पय म्हणटात आनी पोळे आहा ते आमी पोले म्हणना पोले म्हळ्यार गेले सो वी हॅव टू रीड फर्स्ट टू नो फॉर आवर सेल्फ द मिनींग देन वी कॅन रीड इट टू अदर्स उपकार करून हे वाड्यांतलीं भाव भयणां आमची भयण जेनिफर दितेले मागणी उपकार करून वाचचें पयलें वाचचें आनी तातूंत मागीर वांटो घेवचो सोनवारा दिसाक वी हॅव द क्रॉस इन इंग्लीश उपरांत मीस जातलें आमचे फिरगोसकारांक एक विनंती 30 तारखेर एप्रिलाची आमचे कोर कांतार ही सांज आसतली कोर कांतार आमी करता आमचो थोडो वावर उरला तुमी जाणात द मेन हॉल इज स्टील रिमेनींग वी वील डू इट बागेन मिंगेल करतलो आमी न्हय म्हणटच आमी दीस कोर कांतार वील बी ऑन 30th एप्रील सांजे 7 वाजता ही कार्यावळीक जायते कलाकार भायले येतात आमकां संगिताचो आवाज दिवंक दर एका गोराब्यान आमची PPC वांगडी येतली एक तरी तिकेट घेवची आमचो हुस्को आनी मोग फिरगोजेक दाखोवंक एक तरी तिकेट घेवंक जाय पर फॅमिली जस्ट बाय 1 ticket इफ यू हॅव 4 people and coming 4 no problem at least 1 buy 1 ticket and we will be sure that we can start on time म्हणटच मागता आमचे PPC वांगडी तुमचे सगळे येतले आमी मागीर काडटले म्हणनाकात एक तरी घेवची आनीक तुमचो तेंको आमकां दिवचो फुडल्या आयताराक इगोजेची सफाई करूंक आनी मिसाची मांडावळ करूंक केरांत 6:30 माशेदारे मरोड 8 सांजेर 5 आमचो कॉफ्रारिया आनी PPC वांगडी करतले खुर्साची वाट 29 मंगळारा दिसाक गाली बोंडये दोंदरे सांजे 5:30 वाजता आमकां कोडीत करूंक लायला डॉन बॉस्को ऑडिटरी कोत्ता समर कॅम्प फॉर बॉयज गर्ल्स डॉन बॉस्को वील बी कंडक्टींग एन्युअल समर कॅम्प कोचिंग एक्टिविटी 4th of April to 28th of May तुमकां कोणाक खुशी आसा जाल्यार डॉन बॉस्को ऑडिटरी ऑफिसांत वचून तुमी तुमची नांवां रेजिस्टर करची म्हूण विनंती आसा उबी रावया सर्वेश पो तुमची सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात एकामेकाक बोगसणी दिवंक आनी देवाचे बोगसण्याची वेंग चाकूंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन गावया देवाचो आशिर्वाद F5 पान 208 F5 पेज 88 गायन करचे आदी किरीत भाशेन सगळे तालगांवच्या कारांच्या नांवान आमचो भाव पिटर वाज आनी ताचे सगळे कलाकारांक काल तांणी सोबीत तियात्र मडगांवां माचयेर हाडलो देव जाणा आनी सगळ्यांनी आपली भुमिका बरी भाशेन केली देखून सगळ्यांच्या नांवान तांकां आमी शेबासकी दिता परबी दिता आनी तांचे देवाचो आशिर्वाद मागता ताडयो मारुया तांचे पासत आनी तांचेरूय हे गायनांतल्यान देवाचो आशिर्वाद मागुया
आशीर्वाद